नमस्कार. आज आम्ही हा पर्रा या गावावर आणि माझ्या फाटल्यात तुम्ही पाहू शकता. आज आपल्या सगळ्या गावचे आकाशकंदील लिहिलेले असतात. जे सेवन्थ ऑल गोवा जे आकाशकंदील कॉम्पिटिशन जे 31 तारखेक जावपाचे आसले. भरमसाट पावस पडलो आणि त्या पावसा खातीर ते डिले जाले आणि तो दीस आयज दवरलो आसा 14 नोव्हेंबराक. सो 14 नोव्हेंबराक जो कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा ऑल गोवा तो आयज दीस येयलो आसा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता ऑल गोंयचे बरे आकाशकंदील कॉम्पिटिशन हांगा जावपाचें आसा. सो आतां कांयच वेळान हांव तुमकां सगळे आकाशकंदील जे आहा ते हांव तेंची भेट करून दिता तुमकां. तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान बरे आकाशकंदील येयलेले आसा. आपल्या ऑल गोंयचे येयलेले आसा. बरे लोकांनी जे आकाशकंदील केले आसा तेजें प्रदर्शन जें आसा जे कॉम्पिटिशन जें आसा ती सुरवात जाल्ली आसा. ते तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान. तर चला तर आमी या आकाशकंदील कॉम्पिटिशन पळोवपाक. तुमी दाखया. म्हाका सांगा, जे कॉम्पिटिशन जे 31 तारखेक जावपाचे आसले आणि काही पावसाच्या कारणांक लागून जे जावंक ना आणि तो दीस आयज येयलेलो आसा. सो तुमकां आयज कशें तेणी दिसता ह्या कॉम्पिटिशना बद्दल? आयज जालो तो बरो जालो. कित्याक फाल्यां दिवाळेची ह्या दिवाळे दिसा केन्ना जालें म्हणून प्रॉब्लेम ना. कित्याक हो सण उत्सव आमचो दिवाळेचो की फाल्यां तुळशीची लगीन म्हणून आयज जालो तो वयल्यान चड बरें जालें. कित्याक लोकांक प्रिपरेशन करपाक मेळ्ळें आनी बरें जालें. आतां पावस आसलो पूण आतां गेलो. म्हाका दिसता आतां पावस येतलो आसा. आतां 7 स्टार्ट करतले. सो तुमी आयज इतलो बरो जो आकाशकंदील बनयलेलो आसा, तुमकां कितें दिसता? प्रायज कोणाक वयतलो आनी कशें कितें? प्रायज ते डिपेंड ऑन परीक्षकाचेर आसता. ते आमी कांय सांगू शकना. आमची मेहनत आमी 1 म्हयनो लागून ही मेहनत घेतलेली आहा. कळ्ळें? हेजे पयलीं एक 15 दिसा पयलीं दिवाळेचे पयलीं आमी स्टार्ट केल्लो. आतां 15 दीस वयर जाले दिसता स्टार्ट केल्या तेका जावन प्रिपेर जावन. आतां स्पर्धा आतां खंय जावं ना इतल्यो. आतां एक व्हडली स्पर्धा म्हणून आमी येयल्ल्या. आतां पळोवया परीक्षेचेर कशी कितें आमची मेहनत आमी केला आनी काय ना. आकाशकंदील करपाची सुरवात तुमी केन्नाच्यान सुरवात केल्ली? गेल्या वर्साक आमी केल्लो. हेच्यान मातसो कमी आसलेलो. ते प्रायज मेळ्ळे आमकां बारीक ते पूण ऑल गोवा वचून आसलेले. पूण आयज ऑल गोवा आमी येयले स्पेशल. अशें आमी पोरू केल्लो. ताका 1-2 प्रायज काडलेले आमी बारीक. पूण
पण आता हो ओनूच बरो व्हडलो आमी हें घेतला स्टेप्स घेतला पळोवया म्हणले करया अशें देव बरें. मग अमेजारी एका बांबूचे स्ट्रक्चर आसा फूल पेपर यूज केला चिकण माती यूज केल्या हे सगळे चिकण मातीचे. सो ही आयडिया कशी येयली तुमकां एक्चुली खूब वर्सां जालीं करता आमी अशे एडिशन्स करून करून मागीर आतां तुमी कॉम्पिटिशनाक बीन वयता काय करपाक हो कितले दीस लागले पूरी करपाक एक म्हयनो लागलो. सो तुमकां आतां आयज कितें दिसता आयज येते व्हडलें कॉम्पिटिशन ऑल गोवा कॉम्पिटिशन जें आहा तुमकां कितें दिसता की कोणाक कितें बक्षीस मेळटलें कोणाक प्रायज मेळटलो सो अशें पळोवपाक गेल्यार खुबशे आकाशे बरे आसा सांगपाक शकना की कोणाक मेळपाक शकता तें. बट हे टफ कॉम्पिटिशन जातलें अशें दिसता कॉम्पिटिशन जें आहा तें टफ जातलें अशें दिसता हय, तुमकां. अरे काका व्हिडिओ घेऊया ते साईडीने ते साईडीने अरे लाईव्ह चालू आहे 8 दिवसांनी ती घेऊया ती घेऊया. ए श्रेया हे केलं तुमचो ए बा हांगा आपय मातशें आपय आपय यो गो हांगा गो हय हय हय. काय तुझें नाव सांग कितले दीस लागले हो कंदील करपाक तुका 7 दीस. कितें वापरून गेला तूं एक्झॅक्टली मटेरियल कितें कितें वापरला सुपारी सुपारीचे ओके.
मेळवाती हो कोण जजेस दिसतात. ते लागतात मस्त वाऱ्यान ते लागतात पाय पामध्ये जमतात वजन वजन उठतात तुम्ही जे जेन्ना तुम्ही एस्टिमेट एज अ जज तुम्ही जेन्ना जजमेंट करता तेन्ना तुमकां कितले टफ वयता आसतलें कॉम्पिटिशन आयज हय टफ वयता ते वेगवेगळे आसता बट इज अ टफ कॉम्पिटिशन मस्त राहा किती राहते अहो साडीवर राहा
तुमचं नाव किती तुमचे? माझं नाव यतीन प्रकाश शेट्टी आहे. आयज ऑल गोवा आकाश कंदील जे कॉम्पिटिशन जे मायकल सरान दवरलेलें आसा सो तुमकां कितें दिसता हेच्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदता? सध्या पावसा खातीर कांयच म्हणू शकना की जातले काय ना ते अजून सुद्धा पळय अजून घडघडटा आणि पावसाच्या खातीर आमकां हे दिसता की जातले की ना भंयूच दिसता सारखं अजून. पळोवया पावसाचेर सगळें डिपेंड आसा आणि देवा कडेन म्हाका ते पावस ना पडल्या प्रमाण गडगडो चालूच आसा हो. कितें मटेरियल यूज करून हो तुमी आकाश कंदील बनयलेलो? हो हांवें फक्त बांबू पासून बांबूचे एक स्टीक केले तयार करून आणि फुली हे दोन वस्तू पासूनच सगळो फूल हो आकाश कंदील तयार केला. कितें मनान येयलें की अशें मटेरियल वापरया? मनान म्हटल्यार कितें आतां खबर आसा न्हू आकाश कंदील आतां बरे बरे कॉम्पिटिटर वाडलेले आसा आनी तेतून सगळेच बरे बरे करता आकाश कंदील. सो तेंच्या वांगडा आमी सुद्दां कॉम्पिटिटर जावपा खातीर तयार करचें पडटलें आमकां. आतां फोलीचें करून तांकां आमी टफ दिवं शकना. सो फोली पेक्षा बांबूचें करता पळय ताका आमी टफ दिवं शकता म्हणून आमी आतां ते हेचे भशेन करता. मागीर आमी आतां कितले दीस लागले तुमकां हे करपाक? म्हाका सारके 2 म्हयने लागले आणि 2 म्हयन्यांनी मागीर लास्टाक टार्गेट करून करचो पडटा तो की आयज बाबा हे करपाक जाय फाल्यां तें करपाक जाय अशें करून टार्गेट करचें पडटा. आकाश कंदील हे करपाक तुमकां हेची कोणाची मदत घेतली तुमी की तुमी स्वता केला? हेका म्हाका मदतीक म्हजो भाव आसा एक प्रतीक म्हणून प्रतीक शेट्टी आहे आणि केन्ना मम्मी येता हेल्प करपाक आणि फॅमिली सपोर्ट बरो आसा. तो सगळे मेळून एक जाता. मातसो पावस येयला तर चडशें क्रेडीट तुमी कोणाक दिवंक शकता? चडसो क्रेडीट भावाक दिवंक शकता की तो म्हाका हेल्प करता खूब कळ्ळें आनी चडसो हांव बसता घेवन. कितें So- मटेरियल कितें वापरला? मटेरियल बांबूचे सगळे बांबूचे. सो हे कॉम्पिटिशन आयचे टफ वयतले? हय टफ आसा. थँक्यू. नाही गेले हय.
मावा बैठा छोड़ उतर दो. ओ भाऊ कोण गेला विजय तुम्ही गेला कुठं तुम्ही गेला नाव कितें तुमचें दीपा शिरोडकर म्हाका सांगा आयज जे ऑल गोवा आकाश कंदील कॉम्पिटिशन जे दवरलेलें आसा मेकल सरान सो तुमकां कितें दिसता हेच्या बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदतात म्हटल्यार फर्स्ट म्हटल्यार इट्स लायक आय एम व्हेरी एक्सायटेड बिकॉज एक कॉम्पिटिशन एक दवरला म्हटल्यार लायक आय एम व्हेरी एक्सायटेड बिकॉज आय कॅन सी लायक लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन इट एंड आय शूड गिव अ एप्रिसिएशन फॉर MLA Mr. Michael Lobo. So how many days it took for you to make all It this? took me around 1.5 months. 1.5 months. For whom you are giving the credit for this now? Credit goes to Means somebody help you to make all this thing? my family members has helped me. So all the credit goes to your family? My family has helped me. Okay. What is the material that has been used over there? This material, the ragi and all everything. So what idea it came that with the gains you make all this thing? It's all talent, you can say. About the competition, what you feel it will be the tough competition? Yeah, it will be a tough competition because everyone has tried their best in making the skyline like. Where are you from? I'm from Kanthali. Kandolim. Okay. Yeah. Just wanted to see my screen. You can see on your phone. It's live. It's like Yeah. Goidar Pond News Channel. You can remove it.
द्या. हय हय यर 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 नाव कितें तुमचें नाव आमचें हरर महादेव. म्हाका सांगा आयज जे ऑल गोवा आकाश कंदील कॉम्पिटिशन जे दवरलेलें आसा सो हाच्या बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदता तुमकां कितें दिसता कितें म्हणून बरें आसा तशें. म्हाका सांगा हो आकाश कंदील करपाक तुमकां कितले म्हयने लागले या कितले दीस अशे लागले 1 म्हयन्या वयर लागले. 1 म्हयन्या वयर लागलो आनी कितले जाणांनी साथ दिला तुमकां हो करपाक हो तुमी स्वता केला केलो तो सगळ्यांनी दिलो फ्रेंड्सांनी सगळ्यांनी. सगळ्यांनी साथ दिलो सो तुमचो स्पेसिफीक कितें ग्रूप आहा तुजे फ्रेंड्स आहा वांगडा ग्रूप आहा नांव कितें ग्रुपाचें नांव हरर महादेव. अच्छा म्हाका सांगा कितें मटेरियल अशें यूज केला तुमी की हो करपा खातीर आनी मटेरियल म्हटल्यार दाखय हे पळय हे तुमी पळोवपाक शकता. हे सुपारी लायले हे सुपाऱ्यांचे हां सो सगळे धान्य पासत तुमी केल्ले आसा केल्ले. अच्छा सो हे कितें म्हटलें तुमी डाळ ओके सो हे नाशणे हे नाशण्या पासून तुमी केला ओके आनी कितें वापरला हेच्या आणि खातीर हे ते पोल्यो तेजे पोली ओके आणि बारीक बारीक सगळे धान्य तुम्ही यूज केले. बारीक बारीक जे यूज केले ते सगळे तुम्ही धान्य यूज केले आसा ही डाळ सो आजचें कॉम्पिटिशन तुमकां कितें दिसता की टफ कॉम्पिटिशन जातलें तुमकां दिसता की जे बक्षीस मेळटलें ते तुमकां तुमच्या ग्रुपाक मेळटलें ओ समथींग एल्स सांगपाक जायना तशें आसा खूब जजांचेर डिपेंड आसा तशें. सो हे टफ जातलें कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर चड येयलेले आसा अशें कॉम्पिटिटर चड येयले आनी फाटले फावट आहले ते एक हे जाले पावसाक. बिकॉज हे होल गोवा आकाश कंदील सो हाचे पयलीं तुमी कॉम्पिटिशनाक गेल्ले हेजे पयलीं गेल्यात गेले ओके थंय मेळ्ळे प्रायजां मेळ्ळे.